हॅलो एव्हरीवन, हांव आशा करता की तुम्ही सगळीं बरी आसतली। चला तर या पवित्र श्रावण महिन्याच्या रेसिपींची सुरुवात आम्ही पातोळ्यांच्या नैवेद्यान करूया। पातोळ्यो आमचो एक पारंपरिक पदार्थ जो गोंयान सगळेच वेगळे वेगळे फेस्टिवलांक करता। चला तर स्टार्ट करूया। हांव थोडी फ्रेश हळदीची पानां काढून घेता। पानां आमकां बरी धुवन दोनूय सायडीन मातशी कापून बरी पुसून घेवंक जाय। आता सारण तयार करून घेऊया। एका कायलेन हांव 1.5 कप नाल्लाची सोय घालता। हांवें एक मीडियम सायजीचो नाल्ल वापरला। हातून घालया अर्दो कप गोड। गोड तुमच्या चवी प्रमाणे कमी जास्त करात। गोड आमकां सोयेन बरे वितळून घेवंक जाय। गॅसाची फ्लेम लो दवरात। हे सारण खूप वेळ गॅसार दवरूंक फावना, ना जाल्यार थंड जातकीच ते घट जाता। गोड वितळले की गॅस रोखडीच बंद करात। मागीर हातून घालता वेलचीचो पिठो। 5 ते 6 वेलचेची बोंडां हांवें सोलून धाडून घेतली। थोडेशे चिमटीभर जायफळ किसून घालता आणि 1 टीस्पून तूप पिओ घी बरे मिक्स करून घेता। वेलचेचो, जायफळाचो आणि तुपाचो आमच्या सारणांक फ्लेवर बरो येयला। सारण निवता तो मेरेन पीठ तयार करून घेऊया। हांवें 1 कप उकडे तांदूळ राती भिजत घातिल्ले। तुमच्याकडे उकडे तांदूळ ना जाल्यार नॉर्मल तांदूळ वापरात। हे तांदूळ हांव मिक्सराच्या आयदनान घालून घेता। चवीपुरते मीठ आणि थोडे उदक घालून हे तांदूळ बरे बारीक वाटून आमकां एक घट अशी पेस्ट तयार करून घेवंक जाय। ही पळयात अशा तरेन हांव हे पीठ काढून घेता एका आयदनान। तुमकां जर हो प्रोसेस करपाचो ना जाल्यार डायरेक्ट तांदळाचे पीठ गरम उदकान मळून घेवपाचे आणि पातळ्यो थापपाच्यो। हे पळयात अशे हे पीठ एकदम स्मूथ आणि बारीक जाल्ले आसा। आता एक हळदीचे पान घेयात। हे पीठ अशे थोडे घेऊन बरे पातळ थापून घेवंक जाय। हाताक मातशे उदक लायात म्हणजे पीठ थापूंक सोपे पडटा। जाता तितले पीठ आमकां हळदीच्या पानार पातळ थापून घेवंक जाय। आता हातून सारण भरून घेऊया। सारण नी अशे एक सायडीन भरूंक जाय म्हणजे पातोळी दोडपाक बरी पडटा। बरे अशे सारखे भरून घेयात आणि पातोळी आमकां अशा तरेन दोडून घेवंक जाय। सायडीच्यान बरी सील करून घेयात। ही पळयात आमची पातोळी आता रेडी आसा। अशा तरेन बाकीच्यो पातोळ्यो करून घेयात। हे सगळे पातोळ्यो हांव स्टीमरान घालून घेता। स्टीमर ना जाल्यार इडलीचे आयदन ना जाल्यार चाळण पासून वापरले जाता। हांवें सगळे पातोळ्यो स्टीमरान पसरून घातल्यो। उदक बरे खतखतपाक लागले। ही प्लेट हांव हातून घालून घेता आणि झाकणे धापून आमकां ह्यो पातोळ्यो 15 ते 20 मिनिटां वाफोवन घेवंक जाय मिडियम फ्लेमीचेर। 15 मिनिटां जाल्ली आसा। पातोळ्यो बरे शिजल्या। पातोळ्यांचो सोबीत असो वास घरभर पसरला। हे आता आमकां मातशे थंड जावपाक दिवंक जाय आणि आमच्यो रुचीक आणि पारंपरिक अश्यो पातोळ्यो खावपाक तयार आसा। रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओक एक लाईक करा आणि चॅनलाक सबस्क्राईब करपाक विसरू नका। हांव तुमकां परत मेळटा अशीच एक रेसिपी घेऊन। तो मेरेन थँक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।